नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। नोकरी घोटाळ्यांत IAS PWD अधिकारी आणि एका मंत्र्याचो आसा आस्पाव दुबावीत पूजा नायकाचो आरोप मुख्यमंत्र्यांचो ना हात पुजाचें स्पश्टीकरण। पिवपाच्या उदकाचें नियोजन करून चडांत चड उदक शेती आणि बागायती पिकावळी खातीर वापरात गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर शेती बागायतीचेर दियात भर उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें आवाहन। FDAन जप्त केलो 700 किल मिस ब्रँडेड पनीर परवरेच्या आस्थापन केला सील फटीची लेबलां आणि उत्पादन तारखी लावन गिरायकांक फटयतले। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान जाहीर केलें आरक्षण बायलां खातीर 18 मतदारसंघ जाल्यार ST SC आनी OBC खातीर 14 मतदारसंघ दवरल्यात राखून। गोंयांत हिस्पा भायर वाडल्यात गुन्यांवकारी घडणुको खून गरफोडी आनी मारबोडी सारकिल्ल्या गुन्यांवकारी घडणुको आटपात हाडपाक भाजपा सरकाराक आयलो अपयस काँग्रेसीचो आरोप। आणि साळगांव खून प्रकरणातल्या आरोपींक बेगीनूच करतले अटक उमाकांत खोत खून प्रकरणाची जातली खोलायन चौकशी गोंयकारांनी सद्भावार्थान वचून कोणाकूय रूम दिवचे न्ही भाड्यान मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन। आता खबरो विस्तारान पिवपाच्या उदकाचें नियोजन करून चडांत चड उदक शेती आनी बागायती पिकावळी खातीर वापरात असो उलो उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारला। आमठाणे डॅमाचेर सर्व्हिस आणि आपत्कालीन गेटी सयत 34 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या प्रकल्पांचे तांणी लोकार्पण केले। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि WRDचे अधिकारी हजर आशिल्ले। MLD 30 MLD उदक हे पयलीं भितरले लक्षांत घेयात पिवपा खातीर बी आनी इरिगेशना खातीर बी हांगा जे आमचे इंजिनियर आसात त्या सगळे इंजिनियर म्हजी विनंती आसा जुनियर इंजिनियर धरून ते ताजे वयले सगळे इंजिनियर हांगा कमीत कमी हे उदकाचो वापर करून आमी घरा कडेन उदक वापरता हातूंत दुबावूच ना आमी पिवपा उदक वापरतले आमी घरा कडेन गाडये वगैरे धुवपा वगैरे उदक वापरतले पूण ह्या उदकाचो चड उपयोग जर खंय जावपाक जाय ज्या मनशा कडेन जमीन आसा ती मागीर 1000 आसुये 2000 आसुये 3000 आसुये 4000 आसुये ह्या जमनीची पिकावळी कडेन आमी उदक व्हरून वापरपाक जाय आनी अशें जावपाक जाय की आमठाणे डॅम 35 वर्सां बांदलें त्यानंतर साळ न्हंयचे कडेन आमी जवळ जवळ 300 350 कोटी म्हणून तुगेले बांदतात बॅरेज बांदतात मोठी सामकी जी फेब्रुवारी किंवा मार्चांत आमी कमिशन करतात चालू करतले लक्षांत घ्या थंयच्यान भरपूर उदक येतलें ही आसा ती ही डॅम जी आसा पळय न्ही ही बॅलन्सिंग रिजर्वयर म्हणजे तें उदक काडपाचें हांगसर सांठोवपाचें आनी हांगसरल्यान मागीर तें बाय ग्रॅविटी तें सामकें तुगेलें बिट्टोण्या पर्यंत पावपाचें इवन तुजें हांगसर पावपाचें थंय म्हटल्यार कुचेली म्हापसा अशी ही टेक्नॉलॉजी आसा आनी प्लॅनिंग आसा आनी त्यामुळे ह्या उदकाचो पयलो अधिकार जो आसा पळय न्ही तो बिचोली आनी सगळे गांव मेणकुरे आसुये लाटंबारशे आसुये किंवा साळ विलेज आसुये हांगसरले खंयच्याच घरांत बाबा उदकाचें उदक पिवपाचें उदक ना अशें जावपाक जायना आनी म्हणून तुमी जे कितें प्रोजेक्ट घेतल्या पळय न्ही PWDच्या अंडर ट्रिटमेंट प्लांटाचे वगैरे वगैरे ते सामके कशें म्हणटा मंथली बेजीस ताजो रिव्ह्यू घेवचो आनीक सादारण अशें एप्रील मे पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय सामकें म्हणजे अशें फॉलोअप करचें पडटलें फॉलोअप केलें जायना लक्षांत घ्या खंयची गजाल ती फॉलोअप केली जायना आनी म्हणून हांव म्हजें एक म्हणणें आसा आनी आमची इंजिनियर सुचोवणी आसा अशी की ह्या परिसरा भितर मेणकुरे आसुये लाटंबारशे आसुये किंवा सकल आसुये जे ज्या जाग्यार गांव आसा आनी गांवा भितर लोकां कडेन जमीन आसा ती जमिनीची मशागत जावपाक जाय आनी एक पावल मुखार सांगता हांव एखादी खंय जर 5 जाण शेतकारांची 10 जाण शेतकारांची 15 जाण शेतकारांची जमीन जर मशागत करपा सारकी आसा जर जाय ती 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जाल्यार ताका मनजाती पासून संरक्षण दिवपा खातीर फेन्सिंग करपाक जाय तें सुद्दां आमचे सालेलकर आसा पळय हे तुमकां दिवंक शकतले लक्षांत ते आमच्या आमठाणे डॅमाची कॅपॅसिटी आसा 110 MLD आसा आणि हे सगळे उदक वतले ते तुम्ही म्हणटालात अस्नोड्याक वतले म्हणून खुबशे फावटी माझ्या मतदारसंघातले लोक म्हणटाले आमठाणे डॅमाचें उदक करून आमकां कितें फायदो साळांतली बराज बांदून आमकां कितें फायदो आता एक सांगता आमकां जे हे 20 MLD जे वॉटर आसा रॉ वॉटर हेचो फायदो आमच्या मतदारसंघाक आसा हातूंतले जे 10 MLD उदक आसा ते तुमकांच खबर आसतली थोड्याच म्हयन्या पयलीं 4-5 म्हयन्या पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसले आमी आमच्या माऊलेच्या देवळान 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो फावंडेशन स्टोन घातला
आणि तुमकां हांव सदांच सांगता आमी फावंडेशन स्टोन बेश्टो घालना काम पयलीं सुरू जाल्लें आनी काम आतां तुमी पळयता आसतले कितलीशींच वयताना जर लेफ्टाक कितलीशींच पायपां आसात 3 टाकये बांदता भितर एक धुमाशा टाकी बांदता एक साळान एक पुनर्वसन आनी एक उस्पा त्याच्यामुळे सबंद साळ मेणकुरे लाटम बारसे ह्या तिनूय गांवांक उदक जे गावतले हे आमच्या आमठाणे डॅमाचे गावतले खुबशे फावटी तुमकां कितें दिसता पडोशा प्रॉब्लेम जालो की आमकां उदक नासता आमच्या मतदारसंघान हांव आमदार जावच्या पयलीं एक सुद्दां टाकी नसली जंय एक थेंबभर उदक रावताले त्याच्यामुळे पडोशा कितें प्रॉब्लेम जालो काय दुसऱ्या दिसा आमकां उदक ना एक टाकी आमची हांगा आसा खंय मेणकुरे आसा बिचोले म्युन्सिपाल्टीन एकूय टाकी नसली बिचोले म्युन्सिपाल्टीन आमी हावसिंग बोर्डान टाकी एक बांदली सुरू जाली दुसरी नागझरी काम चालू आसा आणि तिसरीचे आमी थोड्या दिसांनी फाउंडेशन पाजीचे त्याच्यामुळे बिचोले स्टोरेजचो प्रॉब्लेम काय नसतो परवरी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 700 किलो मिसब्रँडेड पनीर जप्त केल्याची बातमी मुखार आयला हे युनिट बेकायदेशीर रितीन फटीची लेबल आणि उत्पादन तारखी लावून परत पॅकिंग करून लोकांक विक्री करताले या घडणुकेक लागून लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जाल्ल्यान एका युनिटाक फुडल्या तपासणे खातीर अधिकाऱ्यांनी सील केला पळयात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी पर्वरी एका युनिटाचेर धाड घालून 700 किलो पनीर दूध सुमार 300 पॅकेटां दही 35 किलो मावा आणि हेर वस्तू जांचे लेबल ना ते जप्त केले पर्वरीचे हे युनिट गोयच्या साबार फामाद रेस्टॉरंटांक एक्सपायर जाल्ल्यो वस्तू बेकायदेशीरपणान विक्रो करताले जाका लागून लोकांच्या भलायकी कडेन धोको निर्माण जाल्लो या नादी लेगीत असल्या घडणुकांचेर खर कारवाय जाल्या तशेंच जागृताय लेगीत घडोवन हाडल्या तरी असलो घडणुको घडिल्ल्यान ह्या युनिटाचे लायसन एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सस्पेंड करून युनिट सील केला खंय कड घेतिल्ले आसा ते पॅक जे करून आयिल्ले आसा हाजेर मॅन्युफॅक्चरींग लेबलिंग कांयच ना केन्ना मॅन्युफॅक्चर केला कितले दिसान खावपाचें ताजेर कांयच डिटेल बरयल्लें ना आनी आनीक दीस आमकां एक कळून चुकलें की दे आर युजींग दीस स्टॅम्प आनी आपल्याक जी जाय ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी कन्ज्युमराक फटोवप हें आतां हाडून भितर स्टोर करप आनी आमकां हांगा सगळें तेंचे मटेरियल मेळ्ळें आसा हे सगळे लेबल्स आमकां मेळ्ळे तरी ती ऑलरेडी सीज लेबल ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी ती कन्ज्युमराक म्हणून फ्रेश म्हणून दिवप अशें चल्लेलें आसा जेन्ना आमी तांचे फूल रिकॉर्ड जेन्ना आतां सीज केल्ले आसा तांचे आमकां कस्टडींतल्यान आमी रिकॉर्ड सीज केल्ले आसा तातूंतल्यान एक बरी इम्पॉर्टंट गजाल आमकां कळयली आसा म्हणजे हे पनीर जे हांगा येवन पळय रिपॅक जाता विदावट एनी लेबल आपल्याक जाय तें इट इज ते अशा हॉटेलांनी वता आय वील नेम सम ऑफ दम ओटीएम रिओ रिसॉर्ट आरपोरा ओशन पाम कलंगूट अदामो डेल्टा कॉप ली मेरिडियन केडेलेक कसिनो हाय स्ट्रीट कसिनो रेडिसन बागा बार्बेक्यू नेशन ग्रँड हायत कॉपर लीफ पेंजिंग अर्बन टर्बन सांगोल्डा हे जे प्रिमियम जे हॉटेल्स आसात पळय तांकां व्हरून हो पनीर आनी हे जे पळय कड आसा पळय हे सप्लाय केले जाता आमकां जेन्ना जशें आमच्या डिओन सांगलें की खंय तरी आमकां मिसमॅच कळपाक लागलें की आमी जेन्ना रुटीन चॅकअप वता की त्या दिसाचे त्याच दिसा प्रोडक्ट कसो येता हो आनी हे सस्पिशन जेन्ना आमच्या मनान येतकीच आमी जे पळय चेक पोस्टाचेर रातभर रावन जेन्ना आमी इंटरसेप्ट केले तातूंतल्यान आमी सगळे रिकॉर्डान कळून चुकला की ही इज मिसलिडिंग ऑल दीस कन्ज्युमर्स and several others maybe also. If you can see this packet here, the address, you need to check on the address. The address is that it is manufactured and packed in Goregaon, Mumbai. Here the packaging is done in Pororim. So this is a clear-cut violation of the Food Safety and Standards Act, and we have cracked down on such cases earlier. So it is not that these people are not aware. They are aware, but still they are doing this mischief. So hence we will be carrying out strict action. We are also contemplating of suspending the license and carrying out a further inquiry. Although we have seen, a lot of improvement as far as the other suppliers are concerned in Goa, but this was one supplier by which we were tracking for a long time, and today we have been successful in catching this
person carrying out this mischief. So altogether, we have the stock that arrived today was around 700 kgs of paneer, around milk was there, and curd was there. Roughly around maybe 200 to 300 packets of curd. There was also 35 kgs of mawa that is come in the vehicle today, and also there were items in their cold storage which were without label. So again, it is believed that as and when the orders come, they used to remove this stock, pack it, put that day's date, and send it. So this is what is come out in our investigation, which we have taken on record as well. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुखाल्ल्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केलां. 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल, कोलवाळ, कळंगूट, रेईस, मागोश, चिंबला, मये जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांजे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, बार्शें आनी कुट्टाळे हे मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. तशेंच उत्तर गोंयांत मोर्जे, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स आनी दक्षिण गोंयांत नावेली, रिवणा आनी खोला हे मतदारसंघ एसटी आनी ओबीसी बायलां खातीर राखून दवरल्यात. येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मेळून वट्ट 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल, मोर्जे, कोलवाळ, कळंगूट, रेईश, मागूश, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स, चिंबला आनी मया हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. हातूंतले मोर्जे, सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात. दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांजे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, नावेली, रिवणा, बार्शें, खोला आनी कुट्टाळे हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. हातूंतले नावेली आनी खोला हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात, जाल्यार रिवणा मतदारसंघ एसटी बायल उमेदवारां खातीर राखून दवरला. उत्तर गोंयचे तोरशे, हणजूण, पाळे आनी होंडा मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात. एससी खातीर केरी जाल्यार एसटी खातीर ताळगांव मतदारसंघ राखून दवरला. धारगळ, शिवोले, हर्डोन, शिरसय, सुकूर, पेन्ना दे फ्रांस, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण आनी नगरगांव हे जनरल श्रेणी खातीर आसात. दक्षिण गोंयांत कवळे, नुवे, दवर्ली, कुडतरे हे मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात, जाल्यार कुट्टी, राय, गिरदोळे, सावड्डे हे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरल्यात. बितकी, खांडोळा, कोलवा, वेळी, बाणावले, धारबांदोडा, शेल्डे, पैगीण आनी सांकवाळ हे मतदारसंघ जनरल श्रेणी खातीर राखून दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको हिसपा भायर वाडल्यात. खून, घरफोडी आनी मारबोळी ह्या सारकिल्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वातूच नाशिल्ल्याचें दिसून येता अशें म्हणून विरोधी पक्ष काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर चडाय केली. गोंय हे पर्यटन राज्य म्हूण सरकार मिरयता. गोंयची भलायकी आनी आध्यात्मीक पर्यटन थळ म्हूण वळख जावची हाचे खातीरूय सरकार वावुरता. पूण सद्याक वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयची क्रिमिनल ट्युरिझम म्हूण वळख जातली काय कितें असो आमकां भंय पडला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. देश आनी विदेशांतले गुंड आतां गोंयांत पर्यटना खातीर न्ही जाल्यार लिपून रावपा खातीर येतात म्हूण युरीचो आरोप. वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको विचारांत घेवन सभापतीन जाता तितले बेगीन विधानसभा अधिवेशन घेवचें म्हणूनय युरीन मागला. लास्ट 6 मंथ जालेले आसा. कितले रेप, कितले डेकॉयटी, कितले पुलिसांनी लोकांचेर, इनोसंट लोकांचेर अटॅक केलेलो आसा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. गोंय हे एक टुरिझम हब म्हूण हो सरकार सांगता. गोंयांत स्पिरिच्युअल टुरिझमूय हाडपाक सोदता आनी मेडिकल टुरिझमूय हाडपाक सोदता. पूण सद्या जरी तर चोयल्यार गोंयांत ह्या सरकाराचो लक्ष आसा गोंयांत क्रिमिनल टुरिझम करपाक. सरकाराचो लक्ष की गोंय हे एक क्रिमिनल टुरिझम हाडपाक. हांव कित्याक म्हणटा, देशाचे क्रिमिनल आनी आख्खे जगभर क्रिमिनल गोंयांत येता हॉलिडे करपा न्हू. गोंयांत हे क्रिमिनल येता फॉर हायडींग, फॉर हसलिंग आनी फॉर लॉन्ड्रिंग. हे आमी इतले म्हयने ह्या सरकारा अंडर चोयलेले आसा. ह्या क्रिमिनलांक गोंयांत सद्या एक परफेक्ट पॅकेज फॉर क्रिमिनल टुरिझम म्हूण दिसता.
स्क्रॅप केल्लो प्रादेशीक आराखडो परतून हाडून तुम्ही गोंयच्यो जमनी विकल्यो म्हूण काँग्रेसीन भाजपाचेर आरोप केलो. तशेंच गोंयकार जमनी विकतात ह्या दामू नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचोय काँग्रेसीन निशेध केलो. भाजपा सरकाराक लागूनच गोंयकारांचेर जमनी विकपाची पाळी आयिल्ल्याचे काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. दुसरे वटेन काँग्रेसीक लागून कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या म्हूण सांगपी दामू नायकान आपले कारनामे काडून काँग्रेसीच्या माथ्यार मारचे न्हू अशेंय पाटकराचें म्हणणें. तूं सांगता की गोंयकारांची गोंयकार म्हण तो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं. तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांचे फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणें केली फायनान्शियल आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत. तुम्ही गोंयच्यो इंडस्ट्री काबार केल्यो. आज गोवाचो युवक आसा ताका आज रोजगार ना. तुवें आनीकूय ते तातूंत एक एक्सेप्ट केलें. तुवें सांगलें की आज गोंयकार म्हणल्यार ताणें म्हणलें आमी भायर वचून जागे घेतात म्हणटा तो. ताणें सांगलें आमी कर्नाटकाक जागे घेतले, दिल्लीक जागे घेतले. मातशी नांवां दी बाबा तुजे कोण मंत्री, तुवें खंय खंय दिल्लीक आनी कर्नाटकाक जागे घेतल्या ते गोंयकारांक कळुनी. कित्याक तुम्ही गोंयकारांचो पयसो लुटला आनी तुम्ही ह्या भायल्या राज्यांनी वचून तुम्ही जागे घेतल्यात. 17(2) हो कायदो तुम्ही हाडलो. गोंयची भाटां, बेसां, दोंगर, नॅचरल कवर, नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे कन्वर्ट करपाचे कायदे तुज्या सरकारान हाडले. थंय तुम्ही जागे कोणाक दिले रे? कोणाचे जागे तुम्ही कन्वर्ट केले? रक्षीत तलवार हो कोण तलवार? गोंयकार हो. थंय तुवें नॅचरल कवर आशिल्लो तुवें सेटलमेंट केलो 26,000 स्क्वेअर मिटर. तुवें गौरव छाबरा हाजो पाटली फिल्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया ताजो तुवें सेटलमेंट केलो 2,800 स्क्वेअर मिटर. वो कोण हो छाबरा कोण? सोयरो तुमचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साळगांव डबल खून प्रकरणातले आरोपी वाटेर आसात आणि आज तांकां बेगोबेग ताब्यात घेतले. तशेंच उमाकांत खोत खून प्रकरणात पयलींच अटक केल्ले आसात. ह्या संदर्भात खोलायन चौकशी सुरू आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पळयात. साळगांव डबल खून प्रकरणातले आरोपी वाटेर आसात आनी तांकां बेगोबेग ताब्यात घेतले. तशेंच उमाकांत खोत खून प्रकरणात आरोपींक पयलींच अटक केल्या आनी ह्या संदर्भात खोलायन चौकशी जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मडगांव आनी पेडण्या फारपेट अश्यो घडणुको जेन्ना गोंयांत जातात तेन्ना कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर डीजीपीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो 3 म्हयन्यां खातीर चालीक लायला. ह्या घडणुकांनी भर घालपाक बिगर गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्ल्यान गोंयकारांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करप सक्तीचे आशिल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान नदरेक हाडले. तशेंच गोंयकारांनी सद्भावार्थान वचून कोणाकय रूम भाड्याक दिवचो न्हू अशें आवाहन केलें. डबल मर्डर केस ताकाय बी म्हणजे ताका ट्रॅकार आसा ताकाय धरतले आनी ती कित्या खातीर जाल्या पयलीं हे लोकांच्या लक्षांत रोखडें धरतले. मांद्र्याची केसीच्या बाबतींतूय बी म्हणजे तांकां ऑलरेडी भितर उडयल्या. ताच्या खातीर ताजें लास्ट म्हणजे कॉज कितें हाज्या पर्यंतूय बी म्हणजे ताजे बाकी सगळे ओनर आनी ह्या ताका सगळ्यांक आफून तांची पुराय इन्क्वायरी जी ही जातली. राज्यांत नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी नोटिफाय केला आनी ऑलवेज दर 3 म्हयन्या खातीर आसता. वेरियस इन्सिडंसीस म्हणजे जे आमी पळयता की मडगांवांत जाल्ली गन फायर आसतले, पेडण्यान जाल्ले गन फायर आसतले, अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जेन्ना जावपाक लागता तेन्ना एज अ DGP टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर द पब्लीक सेफ्टी आमी नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो इम्प्लिमेंट करता. हो कोणाक लावप आनी खंयच्या इन्सिडंट्साक लावप ते पुलीस डिसायड करता. म्हणजे ताज्या खातीर देर इज अ फूल फ्रिडम फॉर द माय पुलीस डिपार्टमेंट. जर कोणाक तांकां लायन दिसलो अशा पद्दतीन पब्लीक सेफ्टी किंवा जर कोण अशा पद्दतीचे इन्सिडंसीस जे जाता ताच्या खातीर 100% ते लायतले तांकां फ्रिडम आसा. म्हणून नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो राज्यांत 3 म्हयन्या खातीर नोटिफाय केला, इम्प्लिमेंट केला. म्हाका दिसता की वाडते इन्सिडंट्स जर पळयत आनी वाडत्या इन्सिडंट्साचो जर थोडोसो जर नियाळ घेत जाल्यार हे इन्सिडंसीस कित्या खातीर जाता आसा आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे चोरी आनी इलिगेलिटीज ज्यो आसा पळय ह्याच इन्सिडंट्सा खातीर आमकां हे मायग्रंट्स अशा पद्दतीन मॅक्झिमम हातून इन्वॉल्व जाल्ल्या सारकें दिसता. तर ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट म्हटलां. आपल्या भागात, आपल्या घरात, आपल्या सायडीक जो कोण मनीस रावता
त्या प्रत्येकान जाका घर दिवच्या पयलीं टॅनंट व्हेरिफिकेशन करप, तेजे फाटलें पुलीस व्हेरिफिकेशन करप, हे 2 इन्सिडंट्स आमी लोकांक कंपल्सरी सांगल्यात. त्या खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सदभावरातान वचूं नाकात. कोणी आयलो ताका रूम दिलो, रावपाक दिलें, करूं नाकात. पुलिसा कडेन धाडात, तांचें टॅनंट व्हेरिफिकेशन करूनी, तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन करूनी, कारण तेची बॅक हिस्ट्री आमकां खबर नासता आनी अशा पद्दतीन ते हांगासर येवन जर रावपाक लागले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जाता. ती पुलीस सतर्क आसा की अशा म्हणूनच आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन आनी तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन इन्क्लुडींग आमी लेबर्स आनी बाकीचे हेजे कडेन लेबर व्हेरिफिकेशन ते सुरू केलां. लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा, त्या खातीर NSA लायलो म्हणून गोंयकारां खातीर तशी भिवपाची गरज ना. बट अशा पद्दतीन जो पब्लीक न्यूसन्स क्रिएट करता, जे अशा पद्दतीचे लोक जे हांगासर येवन आमच्या लोकांक त्रास करतात, तांच्या खातीर नॅशनल NSA जो आसा तो इम्प्लिमेंट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान भटक्या सुण्यांक काळा तशेंच भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आनी महाविद्यालयांच्या वाठारांत वंय घालात. सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांक निर्देश दिल्यात. भटक्या सुण्यांच्या संदर्भातल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान हो निर्णय दिलो. सगळ्या राज्यांनी ह्या आदेशाक पाळो दिवचो म्हणून न्यायालयान सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांक आदेश दिल्यात. पळयात पुराय बातमी. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान भटक्या सुण्यांक काढात, तशेंच भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आनी महाविद्यालयाच्या वाठारांत वंय घालात. सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांक निर्देश दिल्यात. आदेशाच्या अंमलबजावणे विशीं 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आनी प्रतिज्ञापत्र सादर करात म्हणूनय सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. ह्या विशीं फुडली सुनावणी 13 जानेवारीक जातली. 3 म्हयन्यां पयलीं राजस्थान उच्च न्यायालयान रस्त्यार बसपी भटक्या सुण्यांक काढात म्हणून आदेश दिल्लो. तशेंच कारवायेंत आडखळ निर्माण करप्यांचेर FIR नोंद करपाचो पुलिसांक आदेश दिल्लो. न्यायालयाच्या आदेशांतले म्हत्वाचे मुद्दे. राष्ट्रीय महामार्गावयल्या भटक्या सुण्यांची म्हायती दिवपा खातीर आसतले हेल्पलायन नंबर. आदेशाची अंमलबजावणी जाता काय ना ते मुख्य सचिव पळयतले. अंमलबजावणे विशीं 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आनी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे आदेश. भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आनी महाविद्यालयांच्या वाठारांत घालात वंय. सरकारी कॅम्पसांत सुण्यांक खावपाक घालपा खातीर नेम तयार करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचलच्या सरवण वाठारांत एका फ्लॅटात आवय आनी तिचे सानफेऱ्याची चली अडकून पडिल्ली. मात दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आवय आनी चलयेची सुखरूप सुटका केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही घडणूक सरवणच्या गोविंदनगर वाठारांत एका बिल्डिंगेच्या फ्लॅटात घडली. ह्या फ्लॅटात उमा नागवेकार आनी तिची 16 वर्सां पिरायेची चली रावताली. आयकात. रातचे हांव 11:30 घरा कडेन येयलें. 11:30 घरा कडेन येतरीत हांवें जेवण हाडलेलें पार्सल. हांवें बायक म्हणलें चल जेवया गो म्हणलें. बाय म्हणपाक लागलो आमचो कुत्रो आसा न्हू मम्मा, तो भितर दार ओपन करून येता तो लॉक काडून. तो म्हणपाक लागलो ते आपूण लॉक घालता चावी. आनी हांवें डुप्लिकेट चावी केल्ल्यो, म्हणजे एक दाराची 2 चावी करून दवरलेली केन्ना छांडले जाल्यार, एक बाये कडेन एक म्हाज्या कडेन म्हणून. तर भितर घातले तेणें लॉक केले चावी आनी आमी जेवपाक बसली. तो कुत्रो दाराचेर बरगयता म्हणून दार काड गो तेका म्हणलें, तो येवनी भितर म्हणून ते दार काडपाक गेले पळय ती चावी भितरूच शिरकली बेडरुमान. आमी 2 जाणां बेडरुमान रातभर. आनी सकाळीं मागीर हांवें फायर ब्रिगेडाक फोन केलो. मातशें सर पयलीं चावेकाराक आपयला हांवें. चावेकार म्हणपाक लागलो भितरल्या लॅचीस आसा हॉलाक, काडपाक मेळना मेन एंट्रन्स म्हणपाक लागलो. फाटल्या दिवसांनी बीन म्हाज्या दाराचेर कोण लॅची घालून वयतालो. आमी 2 जाणां भितर आनी कोणाक म्हणून आपयतालो, कोण ना आमचो. म्हाजो बरोबर घोव रावना. हांव 5 वर्सां जालें घोवा कडच्यान सेपरेट आसा. पण आतां म्हाका एक सांग, फायर ब्रिगेडीन कितें तेंच्यांनी येवन हे दाराचे हे 2 दाराचे हे स्क्रू काडून हे दार ओपन करून ताका हांवें चावी दिली मेन गेटीची. ही चावी आसलेली म्हाज्या कडेन, खिडकेंतल्यान उडयली. खिडकेंतल्यान उडयली हांवें चावी. मेन गेटीची चावी काडून मागीर थंय भितरले बेडरुमाक येयले. ते बेडरुमाचे दार फोडले तेंच्यांनी, म्हणजे लॉक तोडले तेंच्यांनी. तोडून मागीर भितर येवन आतां 11 सुमार येवन गेलात ते फायर ब्रिगेड. पण सगळ्यांना आनी कोण आसले तुवें वांगडा? म्हाजे चेडूं आसलेले 16 वर्साचे. दोगात तर तुमी? आमी 2 जाण भायर मनशां रावता. आनी हांगा हांव ज्या पर्यंत हांव फ्लॅटान येयला पळय, म्हाका फ्लॅटान येवन 1 वर्स जालें. पण म्हाका हांगा त्रास, कोण बल्ब काडून व्हरता,
लॅची घालून दवरता रातचे, मागीर ते स्टेरकेसीची बल्ब चोरतात, घातलेले बल्बा बी चोरतात. सकयल CC आसा आमची, पण CC सगळ्यांनी बंद करून दवरला आनी तांकां खिळे मारून दवरतात, आमच्या गाडयेचे पंचर करतात, गाडी पंचर करून दवरतात. आमी बायल मनशां खंय म्हण नाचपाचें रे, कोणा कडेन झगडपाक वचपाचें आमी? म्हणजे तुम्ही फायर ब्रिगेड येयल्या उपरांत तुमकां सेफ काडली भायर तेंच्यानी? तेंच्यांनी आमकां कित्याक म्हाका हांव व्हडलें उपकार म्हणटा ती म्हाका टायमाचेर पावली म्हणून. अमेरिकेतली परिस्थिती आणि अमेरिकेत काम करपी गोंयकारांच्या प्रश्नांविशीं आपल्याक म्हायती आसा. अमेरिकेंतल्यान धांवडावन घाल्ल्या गोंयकारांकडेन आपणे संवाद साधला. तरी लेगीत कांय गोंयकार वेगवेगळ्या कारणांक लागून अमेरिकेत अडकून पडल्यात. अमेरिकेंतल्यान गोंयच्या लोकांक परत हाडपाची प्रक्रिया बेगीन जावची हाच्या खातीर दुतावास आनी आमच्या परराष्ट्र मंत्र्यांक पत्र बरयलां अशी म्हायती NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान दिली. प्रॉब्लेम जालो अमेरिकेचो प्रॉब्लेम जाता, आमकांच असं न्ही, तांकांय प्रॉब्लेम. कशें आसा की आमचे कांय जाणांनी तातूंतले 1-4 जाण गोंयान आयले, आमी तेंचे कडेन उलयले बी ह्या संबंदान. आतां कशें आसा की थंयचे इश्यूज मातशे वेगळे आसा. प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेशन आपल्या पद्दतीन डिसिजन घेता आनी ते डिसिजन घेतल्या उपरांत इम्प्लिमेंटेशन केलें वता. आतां कांय टू जे केसीस सांगतात कांय ह्युस्टनाक घडल्यो किंवा बाकी कडांनी घडल्यो. सो तातूंतल्यान आमकां जे एप्रूव्ह जाल्ले आसा त्या संबंदान आमी आमच्या एम्बसीकूय बरयले, तेंच्याय टचान आमी आसात. त्याच बरोबर आमी ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराकूय बरयल्ले आसा, तेकाय अवेअर केल्ले आसा की आमचे गोंयकारांचे अशे इश्यूज आसात. कांय इश्यू जे आसा सुटावे जाल्ले आसात. आतां कांय इश्यू जे अशे आसात की पासपोर्ट एक्सपायर जाला, विजा एक्सपायर जाला, तातूंत तो प्रोसिजर जावचो पडटा. सो तातूंत तो टायम वतलो. ज्यांचो प्रोसिजर कंप्लीट जालो ते कांय जाण आयिल्ले आसात अशें आसा. सो आमचो ह्या संबंदान जे कितें आमी मदत करपाक शकता ते आमी मदत करीत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका